धर्मदूतांच्या इतिहासावेले वाचप. पावलो आनी ताचे सांगाती पाफोस थावन तारवार बसून पांफिलियाच्या पेरगाक गेले. हांगा थावन तांकां सोडून जुआंव जेरुसल्याक परतलो. पूण हेर सगळे पेरगा थावन फुडें वचून पिसिदियेचे आंतियोकेंत पावले आनी सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून थंय बसले. समूर्तींतली आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांतली वाचपां जातूच देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां असो निरोप धाडलो. भावानो, तुमकां खुशी जाल्यार तुमच्यान परजेक उपशा करूं येता. पावलो उबो रावलो आनी आपल्या हातांत खुणा करून ताणें म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशांनो आनी देवाची भक्ती करतल्यांनो, आयकात. इस्रायल परजेच्या देवान आमच्या पुर्वजांक विंचून काडलीं आनी तीं विदेशी कशीं इजिप्तांत आसलीं तेन्ना तांची ताणें एक परजा उत्पन्न केली आनी व्हडले पदवेन तांकां थंयसरलीं भायर काडलीं. 40 वर्सां तांकां अरण्यांत सांबाळलीं. कानानांत 7 राष्ट्रांचो बसमूक करतोच सुमार 450 वर्सां पर्यंत तांचो देश इस्रायलितांक दिलो. ह्या उपरांत साम्युएल प्रवादी पर्यंत ताणें तांकां नितीदार दिले. मागीर ताणें राजा मागलो आनी देवान 40 वर्सां पर्यंत तांकां बेंजामीच्या कुळाचो किसाचो पूत सावलू दिलो. मागीर ताका निकडायल्या उपरांत तांचो राजा जावंक देवान दाविदाक उपजयलो आनी ताचे विशीं गोवाय दिवन म्हळें, म्हज्या काळजा सारको म्हाका जेसेचो पूत दावीद मेळ्ळा. सगळ्यो म्हज्यो खुश्यो तो करतलो. आपल्या भासावणे प्रमाणें दाविदाचे संस्थींतलो देवान इस्रायलाक जेजू सोडवणार उपजयलो. जुवामान आख्खे इस्रायलाचे परजेक जिवीत बदलपाचें स्नान परगटलें तेन्ना ताच्या येण्याची खबर ताणें सांगली. आपल्या जिविताचें काम संपोवच्या वेळार जुवामान म्हळें, तुमी चिंतात तो हांव न्हय. म्हजे फाटल्यान आनीक एकलो येवचो आसा आनी ताच्या वाणाच्यो वादयो सोडूंक म्हाका फावना. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतलो. पिणकेचे पिणकेंत तुजें विस्वाशीपण परगटतलो. तुजो मोग सासणाक तोखता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. जसो सर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय अखोंड करून दवरलाय. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतल्या. दावीद म्हजो सेवक म्हाका मेळ्ळो आनी म्हज्या पवित्र तेलान हांवें ताका माखलो. म्हजो हात सदांच ताका राखतलो आनी म्हजो बावळो ताका घोट करतलो. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतल्या. म्हजें विस्वाशीपण आनी म्हजो मोग ताका सांबाळतली आनी म्हज्या नांवान तो जैतिवंत जायत वेतलो. तो म्हाका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हज्या तारुणाचें खडप. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतल्या. उद्गार. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तूं विस्वाशी गोवाय मेल्ल्यांतलो मालगोडो. दया मोया करून तुज्या रोगतान तुवें धुली आमचीं पातकां.
सुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. शिसांचे पांय धुल्या उपरांत जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सोत सांगतां, आपल्या दोनयावून चाकर होड न्हय, तशेंच पाटयतलो कोण आपणाक पाटयल्या ताचेवून होड न्हय. हें जाणो जावन तुमी तें करशात जाल्यार तुमी सुभागी. हांव तुमची सगळ्यांची खबर करिना. कोणाक हांवें विंचून काडल्यात तें हांव जाणो, पूण पवित्र पुस्तकांतलें हें उतर पाळून येवंक जाय. जो म्हजे बराबर जेवणाक बसला ताणेंच म्हजेर खोंट उबारल्या. हें घडोवन येतलें तेन्ना हांवूच तो म्हूण तुमी सोतमानचे खातीर हें घडचें आदींच हांव तुमकां सांगून दवरतां. हांव तुमकां खोऱ्यांनीच सांगतां, हांव धाडटा ताका कोणूय मानून घेता जाल्यार तो म्हाका मानून घेता, आनी म्हाका मानून घेता तो म्हाका पाटयला ताका मानून घेता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.